कर्नाटकात वर्षभरा फाटी गौरी लंकेश म्हणटा त्या पत्रकार बायलेचो खून केल्लो। देशभरातल्या कांय मिडियांनी हो विषय बरोच तापयल्लो। अजून मेरेन आरोपींच्या नेटवर उस्तूंक सोदासोद चल्ल्या। आता विषय पावला गोंया मेरेन। लंकेशाच्या खुनाच्या आरोपात कांय दुबावितांक धरिल्ले। चौकशे वेळार गोंयचे लेखक दामोदर मावज्याक मारपाचें कारस्थान चल्लां म्हूण खंय कर्नाटकांतले एसआयटीक कळ्ळां। एसआयटीन विशय केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या कानार घालो। तांणी गोंय सरकाराच्या कानार घाले। विधानसभेत हो विशय आयलो तेन्ना मुख्यमंत्र्यान गार्ड दिला म्हणपाचें कन्फर्म केलें। होम मिनिस्ट्री कडच्यान आमकां मेसेज आयलो की जी एक थोडी नांवां सापडल्या काही लोक जे गौरेश लंकेशाच्या मर्डराच्या संदर्भात धरलेले तांच्या लिस्टान जी नांवां सांगल्या तातूंत गोंयचो हो एक रायटर आसा आनी आय नो मावजो व्हेरी वेल, सो आय इमिजिएटली टोल्ड द पुलीस टू प्रोवायड हिम द पुलीस प्रोटेक्शन. Government has acted very quickly on the information given by the Home Ministry. They BJP आसा, आमी BJP आहा. So we have provided the police protection immediately based on the inputs. गौरी लंकेश हत्या प्रकरणात आता मेरेन 11 दुबावितांक धरल्यात। उजव्या ॲक्टिव्हिस्टांची कर्नाटकात धरपकड चल्ल्या। मात वर्स जाले हे केशीत अजून नेमके खुनी कोण आणि लंकेशाक कशी मारली ताचो एकूय ठोस पुरावो वा हत्यार एसआयटीच्या हाताक लागिल्ले ना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।